देव बरो दीस दिवंक तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. म्हाका 24 वोड 32-45. शीस जेरुसलेम सोडून वेताले. जेजू तांचे फुडें चलतालो ते घाबरलोले आनी फाटल्यान वेतालीं तीं भियेल्लीं. 12 जाणांक नव्यान कुशीन व्हरून आपणाक घडचें आसा ते विशीं अशें तांकां सांगूंक लागलो. पळयात, आमी जेरुसलेम सोडून वेता आनी मनशाच्या पुता महायाजकाच्या आनी धर्मशास्त्राच्या हातान घालतले. ते ताका मरणाचें फर्मोण मारतले आनी ताका विदेशाचे आधीन दितले आनी ते ताच्यो मस्कुऱ्यो करतले. ताचेर तिपी उडयतले, ताका जेलपण दितले आनी जिवेशी मारतले आनी 3 दिसां उपरांत तो परतून जिवंत जातलो. जेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी जुआंव ताचे सोडशीं आयले. तांणी ताका म्हटलें, गुरुजी, तुवें आमकां एक उपकार केल्लो आमकां जाय. ताणें तांकां म्हटलें, हांवें तुमकां कितें केल्लें जाय? तांणी म्हटलें, तुज्या वैभवांत एकलो तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसरो तुज्या दाव्या हाताक आमकां बसूंक दी. जेजून तांकां म्हटलें, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळोत. हांवें पिवंक जाय तें पात तुमच्यान पिवंक जायत, वो हांवें घेवंक जाय तें स्नान तुमच्यान घेवंक जायत मू? तांणी ताका जबाब दिलो, आमच्यान जाता. जेजून तांकां सांगलें, हांवें पिवंक जाय तें पात्र तुमी पियेतल्यात आनी हांवें घेवंक जाय तें स्नान तुमी घेतल्यात खरें, पूण म्हज्या उजव्या वो दाव्या हाताक बसूंक दिवंक हें म्हजें स्वाधीन ना. तें निर्मिलोलें आसा तांकांच. बाकीचे 10 जाण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुआंवाचेर तिडले. देखून तांकां आपणा सोडशीं आपोवन जेजून तांकां म्हटलें, विदेशामदें तांचे अधिकारी म्हणलोले आपली पदवी ताचेर जबरदस्तीन चलयतात आनी ताचे वडील आपले सत्ते तांकां दाखयतात म्हूण तुमी जाणत. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे भितर कोण व्हड जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो आनी तुमचे मदें पयलो जावंक सोदीत तो सगल्यांचो चाकर जावचो. कित्याक मनशाचो पुतूय हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण हेराची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्ताचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. पयल्या वाचपांत बागियोंत पेद्रू बोरजेक उगडास कोत्ता की जेजून तांकां आपल्या मोरणा उदेशी पोलक्या जिवितांतलीं सोडयल्यांत म्हूण आनी शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक सांगता आपणे जायते कोश दोग सोंसूंक पडटले म्हूण. चलता चलता जेबेदेवाचे पूत आपणाक स्वर्गीच्या राज्यांत उंचली सुवात मागताले. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी नकळोत कितें आनी कशें मागोंक जाय तें. आज आमी नकळो कितें आनी कशें मागोंक जाय तें. आमी फकत मागपाचें मागणें पेटिशन्स कोत्ता, पूण दिनवासनेचें मागणें आनी माफी मागपाचें मागणें फाटीं दवरता. तर आमी जेजू लागीं मागुया, शिसांनी मोडलें तशें. जेजू आमकां मागणें करूंक शिकय. आमेन.